सो इतsoy जाल्या आतां हिंगा इवनींग रात जाल्या आनी आतां आमी वयताय आमगेली ग्रोसरी हाडपाक कांय ना घरा कडेन ओके सो तें हाडटाय इवनींग देखून आयज आफ्टरनून हांव सारकें जेयलना देखून यू नो ब्रेड आयला बस सो आतां कितें हाडटाय जेवणाचें आनी अनायरा हाडना अनायरा येयलना अनायरा रेस्ट घे म्हळ्यार घरा कडेन सो आमी चांत वयताय ओके आनी हेचंय आलू बेबी तेगेले बेबीगे प्रेम घेवन येयला आवय अलिया ही तेणें मास्कट घेयल्ली न्हू रे चोय अलिया तुगे बेबी नांव कितें कितें बाबू ओके अलिया गे बेबी नांवाचें बाबू हुंय तें गर्ल बॉय रे तो गर्ल तें पिंक आहा न्हू हय ओय ओय हुंय होत तूं तेका बाबू हुंय घेवन वयता लुलू घेवन वयता आवय बाबू घेवन वयता लुलू चल या यो चल घेवन वच बाबू राव राव चल आवय चोय बाबू घेवन वयता कित करूं वच मरे स्लो आतां स्टेप्सांचें कित कोन्न देंव वयता तूं तेका आं वच आतां कितको वतोलें बाबू तुगेल्या और आवयस उबार जड जाता न्हू दूर एशी तें पोटोलें तो तूं चल यो बाबू घेवन या शूज गाडयेन दवरले मुगो यो अरे हेचोय फ्रेंड्स जाली आजोय तेगे बेबी घेवन हाटल्या बसोला न्हू रे हय आयज मामा आं चोय तेगे स्ट्रोलर हिंगा आहा कित कोतालें बट तुका लुलू व्हरो मेळना बाबा तें आं नाल्यार लुलू वयल जाल्यार मरे मागीर दुसरी बेबी जाय चोय ती मागीर क्राय कोतोली म्हाक दी को तुगे बाबू वतली ती मागीर हय तेका हिंग न्हीद दी हिंगा स्ट्रोलरां घाल तेका न्हीद दी ना ना कोण व्हरपाना तेका कार लॉक आसता न्हू रे हय मागीर आमी होम व्हरया तेका काय जावपाना ना ना कोण व्हरपाना रे नांव बरें दवर मरे ती तेका बाबू स्ट्रोलर हांगाता आनी कित कोता स्ट्रोलर हांगा न्हू ओ कांतार मरे तेका एक बरेंशें अरे बाबा आई सोर दोता हे हुंय गेल रे तुवें तेका ओ स्ट्रोलर हुंय गेलो तुवें हिंग गेलो न्हू रे तें मस्कट गेल त्या दोणा सकल दर स्लो दर हय दर स्लोली वेरी गुड चल एक कांतार मोड तेका बरेंशें बरें कांतार मोड आं हाली तेगे बेबीक चल मोड न्हीद मोजे बाय पी पी टाटो लो पाय मागीर ना 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 लायट पेटयता कित्या रे स्लीप काडोक कोताय न्हू रे स्लीप कोत्ता दोणा मागीर लायट कित्या पेटयता ओके आतां बोस आं दोनूय लायट पेटयली आवयश बरें किश्ती तुमगो तें बेबी आवय अलगे बेबी केंस नाय मरे होड्डू बेबी मरे तो कॅप आहा तेका लागून कॅप आहा तेका आतां केंस नाय न्हू तेका लागून बट क्यूट टी-शर्ट आहा न्हू तुगे बेबी हय तेसी हें कोनाका चल आमी वयताय म्हूण सांग लुलू वयताय मागीर मेळटाय म्हूण सांग हय बाय कर फ्रेंड्सां बाय कर A few moments later. सो आमी येयली इंचोय आतां आनी नुस्तें घेताय आलू केसो नुस्तें आहा रे सारकें व्हडलें येयलें आनी वच कितें सांग आतां
किती सांगत आले तू कैसा फिश है कैसा दे बिग फिश बिग फिश और स्मॉल फिश बिग फिश किधर है See Elia, where parrot fish? Yes, this is parrot fish, blue color. Nice, no? बरं हा तूक जायो आम नको एक असो टेस्ट जात मये आनी बरें बिग फिश इतू बिग फिश खायन कित कोतो आमी बिग फिश कित रे बाबा टूथपेस्ट तुगे ब्लू कलर हा न्हू असलो तुक टूथपेस्ट आवड असेल तुगेले क्लीन आहे आलिया गे टीथ ये आणि डाडा गेले एका थोंडी जात दिसत म्हाका न्हू रे दिसत एशें थोंडी जात एश मू सो हेचोय जाल आमगेलें सगळी चोय ग्रोसरी घेयली आनी ब्लॉग काडपाक विसरोलें हांव एशली नुगडास केला आतां न्हू रे आनी हेचोय बिस्कीट खाता भूक लागल हूंय सो हेचोय जालें आतां वयते आमी अगेन घरा आनी हेरा रावता आसता आमकां न्हू रे आनू दिदी हेचोय आमी पावली घरा आनी आलू बेबी ते गेलें कोणा घेना अरे बाबू अच्छा ट्रॉलिंगान हाडे खूंय वयलो रे ती बाबू गेल्या लुलू पासय मान हाडटेण तेगे बाबूक न्हू रे हांव आनू दिदी रावता आसतलें हय आनू सांग बाबू घेवन गेलो न्हू सांग लुलू चल या यो चलो बेल मारी पावता हात पावता पावना चय चय बेबी हाड गेले तुका जावपाना रे तें आनी जावपाना अच्छा दीदी येतोलें यो आनू कर डॅर ओपन कर चल बेबी घे तेगे बाबा नाव बाबू गो बाबू 3 days later. हाय ग्रेस फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी समजता तुम्ही सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहाय बरी आणि याचे हाटल्या आमगेले आणू जाता रिकावा बट पेन अजून आहा आणि चालू शे हाय फ्रेंड्स ओके सो तांकां उठूटाय न्हिचय आमा तो इथय हुंय रे आसली आमी वयताय आरोपी वयताय पुलीस स्टेशनार येस आरोपी वयताय आमगेले विजा रिन्यू करपाक आयलो आहाय सो थिंगा कितले फोटो हे काडपाक प्रिंट्स न्यू विजा सो आम वयताय हेंचोय आमगेली विजा रिन्यू करपा दिलो आहाय ओके सो त्यो आमी आतां वयताय आरोपी वयताय एक्चुअली जालें विजा जालें बट फकत फिजिकल कार्ड जाय या मागीर फिंगरप्रिंट्स बी घेतली ताका लागून वयताय आमी सो ताका लागून वयताय आनी गारपा म्हणटा सांगो तुमकां ओके कितें आमी कितचें दिलां आनी कितें सगलें सो आतां वयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके बाय Later. हाय ग्रेस फॅमिली कशी आहे तुम्ही सो हेचोय आमी तुमकां दाखयलोलें सकाळीं आमी विजा आमगेली रिन्यू करपाक गेलोली ओके आयज आमगे अपॉयंटमेंट आसलोलो आनी एक्चुअली टायम आहलो आमकां आमी एक्चुअली नेक्स्ट मंथ येवपा आसलोली सो तेच्या पयलीं रिन्यू करपा आसलो आमी बट आतां आमगे सिट्युएशन येयलां आसोलें की लायक यू नो म्हाका न्ही यू नो आमकां न्ही कांय तकलें येना सगळे भाशेन आम केलें यू नो तेगेली मेडिकेशन्स डॉक्टर्स दाखयले की तूं हॉस्पिटल माडयली आनी येस कांय बऱ्या पडलें अजून सो आमी आतां यू नो ते सांगेल तेश कोन सगळें दिलें मेडिकेशन्स लागनाय कांय लागनाय
आनी लास्ट ब्लॉगां सांगलोलें अनायरा बोर्ना एंड एवरीथींग. सो तुमी जायत जाणांनी तेजे पासत मागिल्लें, प्रेयर्स आंदोल्लें तुमगेल्या, आनी जायत जाणांनी होम रेमेडीज दिल्यो आनी इंस्टाग्रामाचेरूय बी मेसेज केला आमकां. थँक्यू सगल्यांक. ओके, अनायरा पासत इतू कन्सर्न दाखोवपाक आनी जायत जाणांनी मेसेज केल्यो. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी येस, अनायरान सगल्यांगे मेसेजीस रीड केले आनी तें रीड करून बरें हॅप्पी जालें की सगलीं आपणा हितू मोग कोताय आपणाचो. आनी थँक्यू म्हण तुमकां. ओके, हांव आज सद्या अनायरा न्हांवपा गेलो हा. ओके, फ्रेश जावपा गेला. सो या आतां अपडेट म्हणटो अनायरा गेलो. अनायरागे आजून पेन येस लेस जाल इन अ सेन्स 1 मिनट तें मातशें बरें आसता, दुसऱ्या मिनट सारकें पोटां दुखोत रोटा. सो तेका लागून सारकें टेंशन जालो हांवें म्हाका. सो आतां आमी हॉस्पिटलांत येयल्या. आमकां 5 दीस जाले. ओके, 5 days जाले आनी इम्प्रूवमेंट म्हणटो म्हाका कांय दिसना. सो तेका लागून आतां हांवें आनी एशलीन एक रातयां भितर म्हणटा काल आमी डिसायड केलें की आमी एनी हांव गोंय वयतली आनी तेका दोतोरा दाखयतली ओ लायक कितें घरांत होम रेमेडीज कोतली. तें हिंग रावन कांय जायना. सो येस, आतां आमी जालें चोय एशलीन आपणाक गेले हॉटलां लीव मागिल्ल्या लायक 4 days. आमचे बारा येतो तो गोवा आनी तो मागीर बॅक येतलो आनी आमी गोंय रावपाची. ओके, आनी अनायरागे स्कूल येस तेगे स्कूल मातशें पिड्यार जाता 1 month. बट आमी मेडिकल हें करून इमेल हें केल्या आनी एशली स्कूल बी वचोन प्रिंसिपलाको बी मेळ्ळो आनी तेणें आमकां सांगिल्लें डोंट वरी पयलीं तेगे हेल्थ चॅक करमू, स्कूल स्टडीज जातल्यो सुसेगाद. सो तेगे ऑनलायन स्कुलींग जातोलें अनायरा गेलें. सो येस, स्कूल लायक वेरी सपोर्टीव. मुगे व्हडलो स्ट्रेस आहलोलो स्कूल एंड स्टडीज. सो येस, थिंग एक रिलीफ मेळ म्हाका. सो तेगे हांव गोवा तेका तेगे स्टडीज ऑनलायन स्टडीज स्टार्ट दोतोलें. आनी आतां मेन म्हणटाय तें मुगे होकोत गोंय वचोन अनायरा चॅक करपाचें. तेगे डॉक्टर आमी गोंय आसतना डॉक्टरा दाखयतालें. ते डॉक्टरा पयलीं वचोन कन्सल्ट कोतोलें, तो कितें म्हणटो चोयतोलें. एंड सायड बाय सायड हांव मुगे होम रेमेडीजूय बी स्टार्ट कोतोलें. मामीन मुगे मामीन सगळें अरेंज कोन्न दवरलां लायक गांवठी वखदां लायक कित करपा तेका कितें हिंग मेळना गांवठी वखदां करपाक. सो येस, तें आतां आनी चोय आमी आतां सकाळ गेलोलीं. विजा जाला आमगेली आनी टिकेट्सूय बी जाल्यो इन अ सेन्स आमकां मेळनाय जाल्यो म्हणजे हिंग जे एजन्सी आहाय ती म्हणपा लागली टिकेट्स फूल आहाय बट ऑनलायन दाखोवपा लागल्यो आहाय टिकेट्स. सो आतां 2-3 वर जालीं आमगे टिकेट वचा. आजून ब्लंडर चलता आसली, आजून टिकेट्स घेन. सो येस, टिकेट जाल म्हळ्यार बट आजून आमगे हाती मेळूं ना आमकां टिकेट्स. सो आतांचे आमी फटाफट कोण आमकां आनी एक दोर आहा आमकां भायर सरपाक. सो हांवें ऑलरेडी पॅकींग स्टार्ट केलोलें आमगे सुटकेसीस बी. सो हांव वयताय चड टायमा. सो तेका लागून रोप म्हाका मातशें थोडो एक्स्ट्रा जाय पडलो बिकॉज गोंया अनायरा गेलो आनी अलियागे रोप तेंका जावपा ना तो. सो तेका लागून म्हाका हिंगा थोडो कॅरी करूंक पडटा. ओके, सो चल हांव तुमकां मागीर मेळटा. आतां फटाफट वयता अनायरा अलिया तेंगेलें कितें जेवण तेंगे घेता एअरपोर्टार कित्याक म्हाका तेका भायलें दिवपा नाका. सो तेंगे फास्ट पॅक कोता आनी बेगीन येताय आनी हांव तुमकां मेळटा मागीर. ओके, हेचो दाखयता सुटकेसीस पॅक केले ते फटाफट को केले सारक्यो फास्ट. सो येस, दाखय तुमकां. सो हेचो आमगे सुटकेसीस जाल्यो पॅक. 3 सुटकेसीस चडसो रोपू गायला. ओके, आनी सो चल आतां आमी बेगीन येताय आनी आमकां भायर सरो पडटा बेगीन. आज जालें हिंगा 6 जावपा येयली. आमकां आतां 6:30 पयलीं भायर सरो जाय. ओके, सो चल न्हेसता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, बाय. A few moments later. Hi friends, आणि आम्ही गोवा. आवयस येते
आवय दाखव इथे एक वॉक मारी बरोसो वॉक मारी आमगे आलू जाले रेडी न रे सुट केस रे तुगेली पिंक कलर आणि रेडी झाले याचे आमगे आनो आणि सांग अरे थँक्यू म्हूण सगल्यांक आवडो म्हणपा सोदताले म्हाका टायम मेळना ब्लॉग करपा सो थँक्यू फ्रेंड्स म्हाका जाय प्रेयर्स बी दिलाय म्हूण बरें जावपा हय सो हिचोय आमी आतां भायर सोताय आनी घेताय ओके बरी को पावल्या पुरो गोंया सायबीण मागीर तूं पाव सो भायर सोताय आतां सो फ्रेंड्स आमचो लेट जाली यू नो न्हेसोयता भुरग्यांगे यू नो खावपाक कोतून सगळें कोत म्हळ्यार सो आतां वयताय ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके सारकें हरी हरी हां बाय कमेंट Share. subscribe the Goan family